धारगळे हायवेचेर घे फोंडकुला हो महाराष्ट्र आनी गोंयाक जोडपी मेन हायवे। इंजिनियर बसता म्हापशा PWDचे लक्ष ना। हाल यो वच करतल्या धारगळकार आनी पेडणेकारांचे तांचे लोकांचे सणकले तांणी फोंडकुलांनी रोपां रोयली। फोंडकुला चुकयता चुकयता 15 फाटी धारगळे म्हाखाजनान पॅसेंजर बसीक एक्सिडेंट जाल्लो। पॅसेंजर ड्रायव्हर इंजर्ड तरीकूय खंय सरकार न्हिदला। आम्ही हांगा धारगळच्या हायवेचेर जमलेले आहा। कारण कितें म्हटल्यार फक्त जे खड्डे पडलेले आहा ते आज आमी चडशे पेडण्याच्यान म्हापशा कामाक वयता आनी परत म्हापशेच्यान पेडणे येता आनी जेन्ना पावस पडटा आनी खड्ड्यांनी पाणी भरता आनी पाणी भरल्यार कितकेशे लोक पडटा हांगा। म्हाका दिसता कितें हांगा आमचे जे पेडण्याचे इंजिनियर आहा ते चडशे म्हापशे रावता, पण म्हाका दिसना की तांकां दोळे आसा। कित्याक दोळे आसले जाल्यार हे रस्ते अशे नासतले। म्हाका दिसता की चडशे रस्ते जे आज ते करता ते सगळे अशे 2-3 म्हयने पावस पडलो काय सगळे व्हांवन वयता। ताका लागून गव्हर्मेंटान हे इंजिनियरांची सुद्दां कारवाय करूंक जाय। कित्याक ते रस्ते इतके पयशे म्हणून ते पयशे आमचे सगळ्यांचे, ताका लागून गव्हर्मेंटाची कारवाय करूंक जाय। त्याच बरोबर आमचे PWD खाते आहा, जे सरकारा कडेन आहा, तेंचे मंत्री आहा, तेंचे दखल घेवन हे रस्ते सारके करूंक जाय। कित्याक काल आमचे भाईन सांगले अशें जी काल बस पडले ते कारण हे जालें जे खड्डो तो चुकोवपाक गेलो आनी ती बस पडली, कितकेशे लोकांची एक्सिडेंट जाले, मानी मोडल्या थोड्यांचे। ताका लागून गव्हर्मेंटान हेचे दखल घेवपाक PWD खात्याचे जे मिनिस्टर आसा सुदीन ढवळीकार हे सुस्त न्हिदलेले आसा। आयज हांगा पेडण्याचो जो आमचो NH हायवे आसा तो पुला वयल्यान जो पूल टू रस्तो सगळो खड्डेमय जाल्लो आसा। आयज ना म्हटल्यार ह्या गेल्या वर्सा पासून 10-15 भुरगे हांगासर आपले प्राण ह्या खड्ड्या खातीर मेलेले आसा। हांगासर भुरगे जाल्यार तांकां जाग येना। हे जो भरपूर दाम दुप्पटीन जो ह्यो वाहनाचो टॅक्स घेता हो सरकार, तो पैसो ह्या खड्ड्यान वयता काय हे 6 म्हयन्यांनी इलेक्शन घेवन ह्यो लोकांचो पैसो हे इलेक्शनाक मोडटा हे कळना। जर अशेच जर हे खड्डे चालू रावला जाल्यार आनी कितके जाणांचे बळी वचपा हे सांगता येना। तेन्ना जर हे जर खड्डे ताबडतोब जर ह्या सरकारान ना बुजयले जाल्यार आमी हांगा पेडण्यान हायवे आमी आंदोलन व्हडले करून रस्ता रोको करतले। आम आदमी पक्षान गोंयान मेंबर करपाची मोहीम सुरू केल्या। पक्षाक वयर काडपाक ग्रासरूट लेव्हलाचेर काम चल्ला। नितळ राजकारणा खातीर तरणाट्यांनी आपान येवचे म्हूण पक्षाचो सरचिटणीस प्रदीप पाडगांवकारान उलो मारलो। पाडगांवकाराक आम आदमी पार्टीचो गोंयचो जनरल सेक्रेटरी म्हूण नेमला। आमचे सगळे पारदर्शक आसा, ट्रान्सपरंट, आनी तातूंत जे लोकां कडल्यान जे निधी मेळटा ताचेर आमी आमच्या पक्षाचें काम फुडें व्हरता। हातूंतल्यान आमी एक नितळ राजकारण दिवंक सोदता। त्या भायर आमच्या गोंयच्या जनते खातीर आमी सांगूंक सोदता की आमचो एक फेसबूक पेज आसा आप गोवा म्हणून AP गोवा, तशेंच ट्विटर हँडल आसा APP गोवा आनी appgoa@gmail.com हो आमचो ईमेल एड्रेस आसा। सो आम आदमी पार्टीचो जो मॉडल आसतलो तो एक स्वच्छ प्रशासन दिवपाक, जो एक पावरलेस म्हणजे शक्ती नाशिल्ले सामान्य मनीस आसता ताची जतनाय घेवपाक आमी वावुरतले आनी तांचे विशीं हुस्को करपी एक हें मॉडल आसतलें। बरें प्रशासन, बरी भलायकी आनी मुखेलपणान शिक्षण मळार आमी भर दिवपाचो यत्न करतले। आनी जो आयज गोंयांत भ्रश्टाचाराचो कॅन्सर पातळ्ळा तो आमी पयस करपाक झगडटले। ह्या 2 म्हयन्या भितर ग्रासरूट म्हळ्यार बुन्यादी थराचेर जी पुनर्बांदणी करपाची आसा ती आमी गांवगिऱ्या वाठारांनी प्रत्येक ग्रामपंचायतीचेर प्रायमरी युनीट करतले। थोडे कडेन आमचे प्रायमरी युनीट ऑलरेडी जाल्ले आसा, ते आमी थोड्या दिसांनी डिक्लेअर करपाचे आसा, जे जाल्यात ते, आनी जे कडेन जावना थंय आमी प्रायमरी युनीट करतले गांवांनी। घेऊया एक ब्रेक।